नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान देशभरांतल्या वेगवेगळ्या रेल्वे प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयलो. केंद्र सरकारान एक महत्वाचे पावल उबारतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आज नव्या जम्मू रेल्वे विभागाचे उक्तावण जालें. हाका लागून जम्मू काश्मीर आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत उदरगतीक वाव मेळटलो. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी तेलंगणांतल्या चल्लापल्लीच्या नव्या रेल्वे स्थानकाचे उक्तावण आनी पूर्व रेल्वेच्या रायगड रेल्वे विभाग इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयलो. कार्यावळीत उलोवप करतना विकसीत भारत घडोवपाक भारतीय रेल्वेची उदरगत भोव म्हत्वाची जावन आसा अशें मत प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलें. भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं. पहले रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन, दूसरा रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा, तीसरा रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी, चौथा रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट. आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है. चीनात पातळिल्ल्या ह्युमन मेटान्युमो व्हायरसाच्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर आज भारतांत ह्या विशाणूचे 2 संक्रमित दुयेंती सापडल्यात. भलायकी मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कर्नाटकाच्या बेंगळुरूत एका 3 म्हयन्याच्या तशेंच 8 म्हयन्याच्या भुरग्याक ह्या विशाणूचे संक्रमण जालां. ह्या दोनूय भुरग्यांचो व तांच्या घरच्यांनी आंतरराष्ट्रीय भोंवडी करूं नाशिल्ल्याचे मंत्रालयान म्हायती दिल्या. मजगतीं संक्रमित 3 म्हयन्याच्या भुरग्याक इस्पितळांतल्यान उपचारा उपरांत घरा धाडला जाल्यार 8 म्हयन्याच्या भुरग्याचेर अजून उपचार सुरू आसात. हे विशीं पत्रकारांकडेन उलयतना हो विशाणू खूब तेंपासावन भारता सयत संवसारभर अस्तित्वान आसा आनी भलायकी मंत्रालयाची साबार सुत्रां ह्या विशाणूच्या संक्रमणाचेर बारकायेन नदर दवरून आसात अशी माहिती केंद्रीय भलायकी सेवेचे महासंचालक आनी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राचे संचालक डॉ. अतुल गोयल हांणी दिली. चल रही है मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है. हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं. लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है. इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं. दिल्लीचे मुखेलमंत्री पदाचेर आसतना आपल्या घराचेर व्हडा प्रमाणात खर्च केल्ल्या आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांकां भारतीय जनता पक्षान धारेर धरला. कोविडा वेळार शारांतल्या लोकांक त्रास जातालो तेन्ना अरविंद केजरीवाल आपल्या शीश महालाच्या आर्थीक अदमासपत्राचेर सय करताले असो आरोप भाजपान केला. नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक अहवालाचो संदर्भ घेवन 2022 मेरेन ह्या शीश महला खातीर भौशीक बांदकाम खात्याकडल्यान कसलीच मान्यताय मेळूंक नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां अशें भाजपान सांगलां. तशेंच ह्या शीश महाला खातीर सुमार 80 कोटी रुपया खर्च आयला असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे संबित पात्रा हांणी केला. हम सब जानते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर में हम घर बनाएंगे, कि इतने स्क्वायर फुट में हम घर बनाएंगे. तो पहले एस्टिमेट हुआ था, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हुआ था कि बिल्डअप एरिया रहेगा 1397 स्क्वायर फुट का. 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे. इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया और रातों रात एक दिन बदल दिया उन्होंने बदल करके कर दिया कि 1905 स्क्वायर फीट, मतलब 36% बढ़ा दिया एस्टीमेट कि 1905 स्क्वायर फीट में, क्योंकि अब शहंशाह क्या रहेंगे 1300 स्क्वायर मीटर में, शहंशाह के थोड़ा बड़ा होना चाहिए.
तो उन्होंने कहा कि 1900 स्क्वायर फीट में केजरीवाल जी अब रहेंगे, और ये अपने आप ही कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ परमिशन नहीं, अपने आप ही 1905 स्क्वेअर फीट कर दिया। तमिळनाडू विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू जालें। राज्यपालांच्या अभिभाशणा पयलीं राष्ट्रगान करूंक नाशिल्ल्यान राज्यपाल RN रवी हांणी आपल्या मुखेल भाशणाचेर बहिष्कार घालो आनी सभाघरांतल्यान भायर सरले। या प्रकरणात तमिळनाडू राजभवनाच्या सामाजीक संकेतथळाचेर एका संदेशावरवीं तमिळनाडू विधानसभेत परत एक फावट राष्ट्रगीताचो अपमान केल्ल्याचो आरोप केलो। देशभरांत साबार विधानसभांनी सभाघराचे कामकाज सुरू करचे पयलीं आनी सोंपले उपरांत राष्ट्रगीत म्हणप बंधनकारक आसता, पूण तमिळनाडूंत परत एकदा हो नेम मोडून राष्ट्रगीताचो अपमान केला। राज्यपाल सभाघरांत पावतकच फक्त तामीळ थाई वास्तुगान जालें। हाचे उपरांत राज्यपालांनी राष्ट्रगीत गावपाचें सुचोवन लेगीत मुखेलमंत्री स्टॅलिन हांणी तें न्हयकारलें। कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो हे लिबरल पक्षाचे मुखेली म्हूण राजीनामो दिवपाची शक्यताय उक्तायल्या। 9 वर्सां लिबरल पक्षाचे मुखेली म्हूण कॅनडाचे प्रधानमंत्री आशिल्ले जस्टिन ट्रुडो हे कितलेशेच गैर प्रकरणांनी घुस्पल्ले आसात। संवसारीक मळार तांच्या वक्तव्याक लागून तांचेर टिकाय जाल्या। 6 जानेवारी क्रिस्तांव समाज 3 किंग्स फेस्ट मनयता। ह्या दिसा 3 राजा जांकां थळावे भाशेन मागी म्हणटात हे बालक जेजूक खुबश्यो भेटवस्तू घेवन भेट दिवपाक येतात। दक्षिण गोंयांतल्या कुयेली गांवच्या अवर लेडी ऑफ रेमिडियस कपेलान हो उत्सव मनयतात। ह्या उत्सव मिरवणुकेत हे 3 मागी घोड्याचेर बसून थळाव्या गांवांतल्यान ह्या कुयेलीच्या कपेलाक भेट दितात। ह्या वेळार थळावे लोक व्हडा उमेदीन तांकां येवकार दिवन पारंपारीक पद्दतीन फेस्त मनयतात। नेकेत्राच्या उत्सवाक ते जेजूशी पावले, ताका नमस्कार केलो, ताका दाना भेटयली आनी ते परत आपले वाटेक गेले आनी जेजूची ओळख सगल्यांक ताणें दिली। आनी हे भाशेन जेजूची ओळख दिली आमकां तांच्या दाना वरवीं। भांगार म्हणजे राजा तो, मोंड्रोस म्हणल्यार मनीस तो, आनी दूख म्हणल्यार ताचे देव सोय देवपण ओळखून घेतले। तर आमी देवाक सोदूंक, देवाचें राज पयलें सोदूंक। जेजू म्हणटालो देवाचें राज पयलें सोद आनी हें सगलें तुमकां मेळटलें। तर आमचो फोकस जेजू स्वामी आसूंक, ताच्या राजा खातीर आमी वावरूंक आनी ताचें राज आमच्या जिवितांतल्यान आमी फरगटुया। तेन्नाच की जेजू आमी दुसऱ्यांक मांडटले, जेजूक आमी तिसऱ्यांक दितले। हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या रथयात्रेक सुरवात जाली। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी देवळाक भेट दिवन देव रुद्रेश्वराचें दर्शन घेतलें। आयच्यान सुरू जाल्ली रथयात्रा ह्या 27 जानेवारीक सोंपतली। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी थळाव्या समाजा खातीर रुद्रेश्वर देवस्थानाचो हो सुवाळो खूब म्हत्वाचो आसा, तशेंच ह्या देवस्थानाचे भावीक पुराय गोंयभर पातळिल्ले आसात अशें सांगलें। पुराय गोंयभर रुद्रेश्वर देवाचे भक्तगण तर आसाच आसा। रुद्रेश्वर हे तशें जागृत देवस्थान। म्हाका दिसता पयलीं तर सुरवातीक शिवरात्रेक गोंयांतले तमाम गोंयांतल्या रुद्रेश्वराच्या तीर्थस्थानाचे 67 योगदानां आशिल्ले। आतांच खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे कडेन शिवरात्री सुरू जावपाक लागली। तरी सुद्दां ह्या निमित्तात आज जी रुद्रेश्वराची रथयात्रा जाता, गोंयभरांतल्या सगळ्या शिवभक्तांक, रुद्रेश्वर भक्तांक ह्या निमित्तात रुद्रेश्वराचे दर्शन तांच्या गांवांत जातलें, ही एक बरी गजाल आसा। आनी एक मोठी रुद्रेश्वराच्या बाबतीत एक जागृती त्या निमित्तात ते निर्माण करता। त्या देवबाब रवी नाईक आनी एकंदर पुराय समिती हांव ह्या यात्रेकूच खूब शुभेच्छा दिता। सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ह्या यात्रेत सहभागी जावचे, देवाचें दर्शन घेवचें। इतल्यान हे खबरपत्र हांगाच सोंपता। परत या सांजे 6:30 वरांच्या खबरपत्रांत। नमस्कार।